माय तुका आनी की 2 वर्सां असली मू इतले बेगी रिटायरमेंट काणगी जाय न्हू कित्या गरज असली तुका भलायकी पुता म्हाका नायट ड्युटी करूंक आनी जायना देखून हांवें इतलो तेंपू इल्लें जिवाक रेस्ट मेळोवन दी म्हणून हांवें बेगीनच रिटायरमेंट काडून गेलें आनी तुमकां शिकप दिलां तुमकां तुमच्या फुडारा फावयलां न्ही देखून आनी कशेंय जालें आनी टोणी न्ही गे असो तो म्हाका सुदारसून काडून घेतलो तूं रेस्ट करच्या प्लॅनर आसा गे तूं रेस्ट केल्यार हें घर कशें चलता मागीर इल्लें पेन्शन येता पुता मागीर घरा बेड आसा न्ही गे गैर आसा न्ही गे तुमकां वजें जावन हांव रावना म्हज्या तांकी परतलें हांवें इल्लें जागृतायेन दवरल्या देखून म्हाका तशें कांय कंत जायना माय तुका म्हजे सांगता दवरती असली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घरा आसा न्ही म्हजी भुरगीं आसात म्हजो घोव आसा भुरग्यांक सकाळीं उठोन स्कुलाक पुरो धाडी जाय ऑफिसाचेर रेडी करी जाय मागीर हांवें ऑफिसाक वचा जाय मागीर तें घर ल्हान तुका ह्या व्हडल्या घरांत रावून आमच्या त्या ल्हान घरांत रावूंक तुका जावचें ना म्हज्या PFचे 5 लाख म्हजे लागीं आसात म्हाका कोण पळय तेगां पैकी पळयतात तांकां ते पयशे हांव दितां म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव माय सांगत रावता हा माय म्हाकाय कांय प्रॉब्लेम ना तूंच डिसायड कर तुका टॉनी सांगता रावोंक जाय की म्हज्या सांगता रावोंक जाय गे म्हणून हांव टॉनी सांगता रावतां कित्याक म्हळ्यार तुमकां काजार काडून भायर दिलां न्ही गे तुमी तुमच्या घरा रावा जायत माय तुजी खुशी मायक आनी बरें करून तूं पळय जाय ती टॉनी तूं म्हाका सांगिनाका गो हांव कशें मायक पळयता म्हणून म्हाका गोत्त आसा तूं म्हाका सांगिनाका तूं तुजें पळय माय ते PFचे 5 लाख म्हज्या अकावंटाक ट्रान्सफर कर जाय ते जायत पता आज संजे भितर हांव ट्रान्सफर करता तुमी कित्याक पळोवन रावल्यात तुमी तुमच्या घरा वचा हांव माय सांगता रावता माय काणगी तुजी साटली पडली चल ह्या घरांत हांव कितें जालें पुता म्हजे तावन कांय सूख जाली तुका सूख सूख तुजे तावन जावना आमच्या तावन जाल्ले कित्याक म्हळ्यार तुवें दिल्ल्या त्या पयशान म्हज्या घोवान तुका हांगा रावयला आनी मुखार आमकां तुज्यान पळोवंक जायना तूं तुजी साटली पटली काण घेवन वच सांगात हांव पूण कशें पुता हांवें 5 लाख दिल्ले मू आनी की 2 म्हयने पुरते जावनात पयलेंत आमकां मस्तू कर्स आसा तुका पळोवंक आमच्यान जावचें ना पूण पुता हांवें दिल्ले पयशे म्हजे जिणी भर हांवें जोडले जावन आसात पूण आतां हांवें खंय वेचें पुता 5 लाखांनी कितें येता आतां तशें जाल्यार तुवें तुज्या दोगा दुवेंक काजार काडूनाय गी हांवें एकसुऱ्यान रावता म्हूण चिंतल्लें पूण तुमीच म्हळें न्ही म्हजी जबाबदारी काडून घेता म्हूण आतां हांवें एकसुरी जावन खंय वेचें पुता पळय टॉनी आशा कितें सांगता पळय आशान सांगचे समानस माय तुका दोगा दुवो आसात मू तांच्या घरा वचून राव पुता हांवें आतां तांकां काजार काडून दिलां तांचे कुशीन हांवें वेचें कशें तांकां दिवंक म्हजे लागीं कांयच ना पुता हाचे विशयांत म्हाका कांय कळीत ना हांगा तावन खंय तरी वच जायत म्हाका इल्ले खर्चा पयशे दी हांव खंय तरी वाट पळयतां म्हज्या लागीं आतां कांय ना माय तुका दिवंक या संसारांत येवंक हांवें तिच्या गर्भांत रेताना जनन निर्बंध म्हणून तिणें म्हाका नेगार करूंक ना आवय ती आवय संसारा माय तू या वेळार हांगा
होय पुता, टॉनीन आनी आशान मेळून म्हाका घरांतून भायर गेले. कित्याक? तांणी म्हळें म्हाका हांवें दिल्ले पयशे तांचे लागीं खर्च जाले आनी म्हाका पळोवंक तांकां जायना म्हूण. आतां कितें करताय तूं? हांव एक इल्ले दीस हांगा रावा जेगी पुता तुजे सांगाता. हा माय, तुवें म्हज्या संगत रावयेत. तुवें टोनीक दिल्यात पळय ते पयशे म्हाका दिल्यार हांव रावयता तुका हांगा. पयशे? पूण पुता म्हजे लागीं 1 रुपय ना आतां. वा माय वा, पयशे आसतना टॉनीक दिवन ताचे संगत रावता म्हळें. आतां पयशे नासल्या टायमार हांगा आयल्या तूं. आतां पळय, पयशे दिवनी टॉनीक तुका पळोवंक जालें ना म्हूण सांगल्या मागीर पयशे नासतना तुवें हांगा रावचें कशें? हांवें कशें पळोवचें तुका? पुता, हांव तुमची आवय. कळीत आसा माय, पूण तुवें आमकां काजार काडलाय मू. तुवें आमचे संगत रावचें जाल्यार कशें? हांगा आमच्या संगत रावंक जावचें ना माय. तूं वच हांगा, खंय तरी वच तूं. अरे माय, तू हांगा कशी आसय तू? टॉनी बरें करून पळयता मू तुका? ना पुता, टॉनीन म्हाका घरांतून भायर घालां. टॉनीन भायर घालां म्हणून प्रेमा सरशीन गेली. दोगांयनी म्हाका भायर घालें. हे कितें आयकून आसा हांव? तुवें पळोवन आसचें सुसत पुता. हांवें दिल्ले पयशे मुग जाल्या उपरांत हांव तांकां नाका जालीं पुता. आवयच्या मोगाक पयशांनी मेजले. म्हाका कितेंच वाट दिसूंक ना. खंय वेचें म्हूण म्हाका कळ्ळें ना. तुमची परिस्थिती बरी ना म्हूण म्हाका कळीत आसा, पूण दुसरी वाट ना म्हूण पुता हांव हांगासर आयल्या. माय, तू म्हाका जड गी. अनाथ जाल्ल्या म्हाका तुवें आसरो दिलय. म्हाका बरें शिकप दिवन काजार काडले तुवें. आवयसो मोग दिलोय तुवें. तू म्हाका जड न्हय माय. म्हज्या दुबळी खायतावन तुवें म्हज्या सांगाता रावचें म्हाका बरें दिसलें ना. पूण खंयच्या वेळारी तुका म्हज्या कुशीन आसरो आसा माय. आसतावन तूं म्हज्या सांगातात राव माय. म्हाका खंयच्याय पयशांची गरज ना. पुता, आज म्हाका कळ्ळें पुता, एका पसक्या भुरग्याक हांव कितलो उपकार आसा गे आनी कसलो उपकार ताणें दाखयलो म्हूण. तुजो उपकार हांव मरता पर्यंत विसरोवची ना पुता. माय, तशें पुरा सांगूंक वसा नाकाय तू. तू म्हज्या सांगातात राव. तूंच म्हजी आवय. जनन निर्बंध म्हणून तिने म्हाका नेगार करूंक ना. आवय ती आवय संवसारा. आवय ती आवय संवसारा. आवय ती जावं भिकार